विसा उपरांत तुमकां येवकार. स्मार्ट सिटीत विविध प्रकल्पांक सुरवात जाल्ली आसा. गोंय मुखार व्हरपाक गोंय सरकार पावलां मारीत आसात. पणजेत ह्या निमतान विविध आकृतायो बसयल्यात. गोंयची प्रतिमा ह्या आकृतायेन दाखोवपाचो सरकारान हो यत्न केला. RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मेन म्हणजे फक्त डेव्हलपमेंटा पुरतो डेव्हलपमेंट न्ही. हांगा जवळ जवळ 10 ते 15,000 लोक काम करतात विविध बिल्डिंगांनी. तुम्ही जर पळयत जाल्यार हांगा डेव्हलपमेंट इज हाय रायज डेव्हलपमेंट. पणजेचो नरिमन पॉयंट म्हणटा हाका. आणि दिस हॅज क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 10-15,000 पीपल हियर. आणि म्हणूनच EDCचो हो एक फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट आनी कसो बरो करप, आमच्या तरणाट्यांक खंय इन्स्पिरेशन हाडप, म्हणूनच आमी हो स्कल्पचर्साचो प्रोग्राम हातान घेतलो. आमचे तेन्नाचे आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर प्रसाद बाब लोलयेकरान म्हाका ह्या प्रकल्पाक लागून खूब मदत केली. आणि डेफिनेटली आयज हो प्रकल्प साकार जाता. आमच्या फाटल्यान ज्यो आसा त्यो डिजिटल एज्युकेशन हाजो स्प्रेड करपाक लागून खंय तरी एक बायल मनीस मोबायलाचेर उलयता आनी दुसरी बायल मनीस बसून टॅबलेट घेवन आपलें काम करता. आमची आत्तां जो प्लाक अनवेल केलो तो वुमन एम्पावरमेंट. खंय तरी बायल मनशेन आपल्या हातान चावी घेवन ह्या राज्याचो उदरगतीच्या वाटेर चलप. आणि तिसरो जो त्या एंडाक आसा तो बॅलन्सिंग मॅन. ही इज अ एंटरप्रेनर. खंय तरी आपलो स्वताचो धंदो करून वयर वयर पावणे चलत वता, एक लायफ सारकें बॅलन्स करून. आणि हे तिनूय स्कल्पचर्स खंय तरी एक इन्स्पिरेशन जावचे आयचे तरुण तरुणी. खंय तरी एक टुरिस्ट पॉयंटूय जावचो, एट्रॅक्शन जावचें. आणि ह्या EDC पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्साची शोभा वाडोवची हो त्या फाटल्यान हेतू आशिल्लो. आणि हांव आमच्या स्कल्पचराचे खरेंच मनपूर्वक आभार मानता की तांणी आमकां अत्यंत आमी तांकां एक वुमन एम्पावरमेंट एंटरप्रिनरशीप म्हणून थीम दिल्ली, पूण तांचे कल्पकतेंतल्यान तांणी हे तिनूय फिगर्स साकार करून आमकां दिले. नवे नवे आयडियाज आज गोंय मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान गोंय सरकार इम्प्लिमेंटेशन करीत आसा. आणि तातूंतलोच एक भाग म्हणल्यार ब्युटिफिकेशन. आणि त्या ब्युटिफिकेशन भितर बरोबरूच एक मेसेज दिवपाचें काम आज आर्टिस्टांच्या द्वारे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय त्याच बरोबर आमदार सिद्धार्थ, माजी आमदार सिद्धार्थ बाब तांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ले हे सुशोभीकरण. एक गोष्ट आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की जशें सिद्धार्थ बाबान म्हणलें की गोंय आर्थीक मळाचेर मुखार वता. गोंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो आसा तो खूब आज भरारी मारत आसा. आणि त्याच बरोबर सामाजीक एकोपा कसो सांबाळप, तातूंत भितर वेगळे वेगळे उपक्रम घडोवन हाडून सगळ्यांक एकठांय कशें हाडप हें सातत्यान आमचें सरकार काम करीत आसा.